देवा तूं आमचो तुका पुसूक म्हणून घेता देवा तूंच आमचो शेवट जिवीत तुका भेटोवन दिता बाबा पुताक आत्म्याक वंदन महिमा सासणाक बाबा पुताक आत्म्याक वंदन महिमा सासणाक देवा तूं आमचो उस्वार तुजो पोचोन भोगूंक येता देवा तूंच आमचो आदार तुजी मदत मागूंक येता बाबा पुताक आत्म्याक वंदन महिमा सासणाक बाबा पुताक आत्म्याक वंदन महिमा सासणाक बापाक पुताक आनी आत्म्यांक वंदन मोहिमा सासणांक मोगाच्या भाव आनी भयणीनो आमी हांगासर एकठांय जाल्यार देवाक दिन वासूंक ह्या आमच्या बागयोन त्या खातीर तर ह्या दिन वासणेच्याच काळजा मनान बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक उलो मारून हें मीस आमी सुरू करुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे हे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवेही आसूं तुमचे सवे आसूं मोगाच्या भाव भयणीनो आयज आमी सगळीं आनी खास तरेन कार्मेलीत कुटुंब संतोसाच्या उमाळ्यांनी बरोवन बाळका जेजूचे बागयोन तेरेस हिच्या बागयोनपणाची 100 वर्सां समारंभतात हे समारंभणेक आमी बाळका जेजूचे बागयोन तेरेस यात्रीक पवीस सभेक बोरवंशाची एक ल्हान वाट हो विशय घेतला सादी खालतीकायेची आनी देवाच्या काकोतीवंत मोगाक समोर पुल्ली वाट चल्लोले बागयोन तेरेस आमकां आमचे भावार्थाचे यात्रेंत एक नमुनो तिणे आपणायल्ली ल्हान वाट शुभ वर्तमानाक एक बोळादीक गोवाय आसून बागयोनपण थोड्यांकूच न्हय पूण सगळ्यांक देवाच्या मोगाचेर पातयेतल्यांक म्हूण आमकां ती शिकयता आयज ह्या भाग्यवंताच्या जिविता खातीर देवाक आर्गां दितना ह्या भितरल्या माद्रीच्या मोठांत रावतल्यो माद्री भयणी ह्या मोठाच्या दुरुस्ती खातीर आदार दितल्या सगळ्या बऱ्या देखणाऱ्यांच्या उदारपणा खातीर देवाक दिन वासून हे मीस भेटयतात तर ह्या मिसांत वांटो घेता आसतना भाग्यवंत तेरेसाचे शेगूण आमी आपणावून ल्हान ल्हान घोडीतांनी भाग्यवंतपण जोडूंक देवाचो आदार आमकां मागुया तर मोगाच्या भाव आनी भयणीनो ही सुरवातीची उतरां जी आमी आतांच आयकल्यां ती आमच्या मनान धरून ह्या भोव पवित्र मिसाचे भेटेक आमी तयार जावया खालतेपणान आमच्या पातकांची दूख धरून बापाचे काकुर्तीक आमी उलो मारुया म्हणून हांव पातकी सोरपदीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्य हांव उचारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत बागेवन सदांच सांग वार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता
सोरपोदेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Amen. Soumya Kakutkor, Soumya Kakutkor, Soumya Kakutkor. Krista Kakutkor, Krista Kakutkor, Krista Kakutkor. Soumya Kakutkor, Soumya Kakutkor, Soumya Kakutkor. Onod moima levak shanti sokля morshak. Onod moima levak sorganan zogam. Amcha deva sorgarasa, ami tukan naman kota. Ami tukan nastita, तुझे मोय में मुरकुंडिता. ओनद मोयमा देवा शांति सौख्या मोशान. ओनद मोयमा देवा sorganan zogam. Jesu Christa deva puta, amche magnetu ai soumya. Sansaracha survonara, meloshikor kakrut amka. Onod moima deva shanti sokля morshan. Onod moima deva sorganan zogam. Moima tuka deva baba, moima tuka Jesu Christa. Moima tuka povitratmya, moima trihe kochiteva. Onod moima deva shanti sokля morshan. Onod moima deva sorganan zogam. Amen. 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 प्रार्थुया. केरीत भाशेन ह्या मिसार आमी देवाक दिन वाचतना आमी आमच्या फादर पीटर फेर्नांदीस पातकूर चिकाले हांगासर येवन जायते फावटी सिस्टरांक आदार दिला मीस भेटोवन आनी तोच फिरगोजेनूय आमी देवाक दिन वाचू ह्या पातकुरा खातीर आनी ताचे बरी भलायके खातीर आमी मागुया आनी जाची ताची इंतेसां आसात तांचेय खातीर आमी मागुया. देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा, आमचें किरकोळपण आनी असोगताय वळखून आपणाचेर न्हय बोगोर तुजेरूच सगळो विस्वास ठेवतात त्या मनशांक तुज्या गोपान तूं माय मोगान घेताय. बागयोन तेरेसाक तुवें दाखयलेले
खालतेकायेचे आनी भुरग्यापणाचे वाटेर आमकांय चलोवन व्हर आनी अशें तुज्या सासणीक सुखाच्या गोपांत पावय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. इजायास प्रवद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. जेरुजाल्या कुशालसा तिचो मोग करतल्या सगळ्यांनो तिचे पासत संतोष बरीत जायात. तिचें दूख करतल्या सगळ्यांनो तिचे पासत कुशालकायेन मुरगोटात. बुजवण दितली तिची ओड्डी चिवन तुमी दादोशी जायात आनी तिचे बोल्लोल्या ओड्ड्यांतले पियोन पियोन खोशी जायात. कित्याक सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, एके नदी पोरी हांव तिका शांती धाडटलो आनी गोसगोशीत वांट्या वाला पोरी राष्ट्रांची मोहिमा. ती आपल्या ओड्ड्यार सगळ्या बाळांक उबारून व्हरतली आनी आपले उंटयेंत तांकां खेलयतली. आपल्या पुताक बुजवण दितले आवय पोरी हांव तुका बुजवण दितलो आनी जेरुजाल्या वरवीं तुका बुजवण मेळटली. हें पळोवन तुजें काळीज संतोशी जातलें. तुमची आडां तोंडां वरी फुलतलीं आनी सर्वेस्पराचो हात तांच्या सेवकांक राखता म्हूण घुमून येतलो. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब हे बरी गावन जातलो. सर्वेस्परा तुझ्या गोपाल म्हजो आत्मा शांती समा. सगळीं गावया. सर्वेस्परा तुझ्या गोपाल म्हजो आत्मा शांती समा. सर्वेस्परा म्हज्या काळजांत घुमळ्यार ना. म्हज्या दोळ्यांनी वडविकेची आशाय ना. वडविकेचो रस्तो हांवें दवरलो ना. म्हजो हात पावना तसल्यो व्हड व्हड वस्तू हांव आशेना. जबाब. सर्वेस्परा तुझ्या गोपाल म्हजो आत्मा शांतीन समा. म्हजें काळीज हांवें तोंडांनी शांत करून दवरला. सशे दूर चोरलोले भुरगे आपल्या आवयच्या उस्क्यार तसल्या सुपुरल्या भुरग्या सारकें जाला म्हजें काळीज. जबाब. सर्वेस्परा तुझ्या गोपाल
म्हजो आत्मा शांतीन सांबाळ सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव इस्राएला आदायानी सोदाकाल Sabak. सर्वेस्परा तुझ्या गाभान म्हजो आत्मा शांतीन सांबाळ सर्वेस्परा तुझ्या गाभान म्हजो आत्मा शांतीन सांबाळ भाग्यवान पावलून कोरिंतकारांक बरयलोले पयले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, आतां आंकवारांची खबर करुया. तांचे विशीं सोम्यान म्हाका कांय हुकूम दिवंक ना, पूण तेच सोम्याचे काकलुतीन विस्वाशी रावतलो सेवक कसो म्हजी मत सांगता. आतांच्या कालाचे अडचणी पासत जण एकल्यान आपूण आसा तेच भाशेर रावल्यार बरें. तुका पतीन आसा तर तिका सोडूं नाका, तुका पतीन ना तर पतीन घेवंक सोडूं नाका. पूण लग्न जाशी जाल्यार तुका पातोक जायना, आनी एक आंकवार चोडूंक लग्न जायत जाल्यार ताकाय पातोक जायना. पूण लग्न जाल्यांक आपल्या जिवितान गास पडटली तांतली तुमकां निवारूंक म्हजी खुशी. भावा भयणीनो, हांव सांगूंक सोदतां तें हें: वेल सोंपूंक पावला. देखून ह्या फुडें बायल आसलोल्यांनी तें नासलोले परी जिवचें. रोडटा तांणी रोड नासलोले परी, सुखांत आसा तांणी सुखांत नासलोले परी, विकते घेता तांणी आपणा कडेन कांयच नासलोले परी. ह्या संवसाराच्यो वस्तू वापरता तांणी त्यो खरेंच वापरनासलोल्या परी जेवचें, कित्याक ह्या संवसाराचें रूप नपयत जावन वेता. हुस्क्यान मेकली तुमी जियेलोली म्हाका जाय. लग्न जावंक नासलोल्या दादल्यांक सोम्याचे वस्तूंचो हुस्को आसा. आपूण सोम्याक कसो मानवतलो ताचे विशीं ताका हुस्को. पूण लग्न जाल्ल्या दादल्याक संवसाराचे वस्तूंचो हुस्को आसा. आपले बायलेक कसो आवडटलो हाचे विशीं ताका हुस्को. आनी असो तो आपल्याचेच भितर दोशी ओडटा. तशेंच एक लग्न जावंक नासलेले बायलेक वो एके आंकवारीक सोम्याचेच पडलां, कित्याक ती कुडीन आनी मनान पवित्र जावंक वावुरता. पूण लग्न जाल्ले बायलेक ह्या संवसाराचें पडलां, कित्याक आपूण आपल्या पतीक कशी मानवतली हाचो तिका हुस्को. फकत तुमच्या आडावाक सगोत फावो ते परी जावचे खातीर आनी तुमी सगळ्या काळजान सोम्याची भक्ती करचे पासत ह्यो वस्तू हांव तुमकां सांगतां. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. उबी रावया. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय.
Sorvesvara, 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 soy, soy. कोण म्हजो मोग कोत्ता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग कोत्तलो आनी आमी ताचे तां येतेल्या म्हणटा सोमी. Sorvesvara, soy, soy. Sorvesvara, soy, soy. Sorvesvara, 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 soy, soy. Sorvespo तुमचे सवे असू. तुमचे सवे आसू. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ पोर्तोमा. जेजूशी येवन शिसांनी विचारले, स्वर्गा राज्यांत सगल्याहून व्हड कोण? तेन्ना जेजून एका धाकट्या भुरग्याक आपोवन हाडून तांचे फुडें ताका उबो केलो आनी म्हळें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तुमचें मन बदल्ल्या बगर आनी तुमी नव्यान धाकटुल्या भुरग्यां वरी जाल्या शिवाय स्वर्गा राज्यांत तुमी भितर सोदचीच नात. म्हणटूच कोणूय आपणाकूच ह्या भुरग्या परी ल्हान करीत जाल्यार तो स्वर्गा राज्यांत सगल्याहून व्हड. आनी असल्या एका धाकटुल्याक कोण म्हज्या नांवान घेयत जाल्यार तो म्हाकाच घेता. जेजू क्रिस्ताचे शुभ पोर्तोमानी. Wakani tuka Krista. भोव मोगाच्या क्रिस्ती भाव आनी भयणीनो, जशें हांवें सुरवातीकूच तुमकां सांगलें, आज आमी हांगासर ह्या वेळार ह्या मिसांत आमी वांटो घेवंक येयल्या जाल्यार देवाक दिनवासूंक आज तुमी जाणान 100 वर्सां बोत्तात ह्या आमच्या भाग्यवंतीक मान हो आल्ताराचो मान फावो केला ताका लागून 100 वर्सां. तितलेंच न्हय, आमकां हें व्हड भाग आनी ह्या भाग्यवंता वरवीं आमकां बरी शिकवण मेळिल्ली आसा. आतांत मिसा पयलें तुमी तिचे इंग्लीश भाशेन एक जिवीत तुमी पळयलें, कॉमेंट्री आयकली तुमी, तुमकां मेळ्ळी, तुमी भागी म्हणूंक जाता. पूण आमच्या गोंयान ह्या भाग्यवंता वर चड वळख मेळोंक ना. घडीक आमच्या मॉनेस्ट्रीन आमी दिता फेस्ताच्या वेळार आनी हांगासर आनी आमची जी कोवेंत आहा थिंगासर आमी थोडी वळख दिवंक वावुरतात, पूण भारतान तिची वळख लोकांक चड ना. युरोपान ती सामकी फामाद. ती म्हणटात आतां 100 वर्सां जालीं जेन्ना तिका भाग्यवंत म्हूण परगटली ऑन द डे ऑफ हर कॅननायजेशन. हांव असो वाचतालो तेन्ना लोक वाटिकन स्क्वेरान खंय 50,000 आहलो आनी भायर सगळे कडेन थिंगासर 2 लाख आसलो. आनी सांजेर म्हणटा आसतना लोक 5 लाख सुमार लोक आसलो. कसलें तिचें जिवीत जावन आसलें तुमी आयकलें थिंगासर. पूण आयज हांव तें सांगना, सगळें तिच्या जिविता वयर तुमकां सांगना, पूण निमाणें कितें तें तुमी सुरवातीच्या उतरांनी आयकलां. त्या म्हटल्यार भाग्यवंत तेरेजाचे शेगूण आमी आपणावन ल्हान ल्हान गोडीतांनी भाग्यवंतपण सोडूंक मागुया म्हणून सांगलां. आमच्या जिवितांत घालूंक आमी वावुरया. आमकां विसय जावन आसलो
बाळका जेजूचे बागीवन तेरेज यात्रीक पवित्र सोबेक बोरवोशाची एक ल्हान वाट हो विशय घेतला. तुम्ही जाणा आमकां हे वरोस आमकां सगल्यांक जावन आसा हे जुबली वरोस आमी बोरवोशाची वात्री करा. बोरवोसो धरून आमी चलता, एकामेकाक आदार दिता आमी सगळी इगोर्ज माता. पूण आमकां गोंयान कसलो विसय जावन आसा? तुमी नियाड केला आसतलो जायतो निसो कितें जावन आसा? आमकां विसय जावन वचात शुभ वर्तमान परगट करात. आनी आमचे जेजूचें ल्हान फूल आमकां आपल्या जिविता वरवीं कशें आमी शुभ वर्तमान करूंक जाता म्हणून दाखयता. ल्हानशी वाट, धाकटुली वाटी, व्हडलें व्हडलें करपाचें न्हय. तुमी ताचें जाणा, ल्हानशें करप. पूण ह्यो ल्हान ल्हान वस्तू आमी कोत्तात त्यो मोगान करप. हें आमकां सगल्यांक ते सांगता तुमकांय स्वर्गार वचोंक जाता. हो भरवोसो आसूंक जाय आमकां. आमकां सगल्यांक देवान आपयला स्वर्गा राजान आसोन. ताणेन ती आपणायली. व्हडल्यो व्हडल्यो वस्तू करूंक ना. ह्या कार्मेलाच्या 4 वण्टी भितर रावन व्हडली मिशनार ती जावंक पावली. व्हडल्यो व्हडल्यो वस्तू करूंक ना. हांवें तुमकां सांगलें ल्हान ल्हानूच वस्तू केल्यो, पूण ह्या ल्हान ल्हान वस्तूंनी तिणें मोग घातलो. देवाच्या मोगा खातीर त्यो सगल्यो केल्यो. आनी आमकांयच ती आयज उलो दिता तुमीय करूंक जाता. तुमकां जर तर स्वर्गार वचोंक जाय ह्यो ल्हान ल्हान वस्तू करूं, व्हडल्यो व्हडल्यो करपाची गरज ना. दिसपट्टे आमच्या चालत्या जिवितांत कितें घडटा तेंच तुमी मोगान करात, देवाच्या मोगा खातीर करात म्हणून आयज आमकां ती उगडास कोत्ता. आतांच्या जिवितांतले तुमकां हांव थोड्यो घडण्यो सांगता. कशे तरेन ती वावुरताली ह्यो ल्हान ल्हान वस्तू करूंक. केदे व्हडल्यो कोले कसलें कितें तिणें केलें. पयले सुवातेर ते म्हणटात जाणट्यांक ती बरे भशेन पळयताली. सिस्टरी आहल्यो जाणट्यो, आनी जाणटेपण जाता आसतना तुमी जाणा किरी 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 करता. आमच्याच घराब्यांनी ती जाणा. सोंपें न्हय तांच्या बरोबर रावोंक. इरार कोत्तेली ती, बेजार कोत्तात ती. आनी हे भाग्योन तांचे मोग कोत्ताले. एक जाणटी सिस्टर आहली ती तिका परतून परतून इरार कोत्ताली, बेजार कोत्ताली, पूण तिचो मोग तिच्या तांणी चड मोग दाखयताले. एक उदाहरण ती बरयता. आनी एक म्हटल्यार मागण्यांक वेळ धरप. तुमी जाणा आमची भितरली माद्रे आहा त्यो चड वेळ मागण्यांत सारतात, चड वेळ देवाक दितात. पूण बिश्टेंत मागणें करूंक जाय म्हणून सामको वेळ आहा तांकां. इतल्या फावटी 7 फावटी ती येतात, मागीर प्रायवेट मागणें कोत्तात. पूण 7 फावटी करूंक जाय म्हणून मागणें करप न्हय, पूण मोगान कोत्ताले. हांव जेजूक मेळांक वेता अशें ताका लागून मोगान धांवतालें तें मागणें करूंक. वेळ आपलो आसत, जर तर वेळ आनी दुसरोय खंयसरी ताणें चड वेळ जाल्लो जाल्यार मागीर तो वेळ कोत्ताले. ना, हांव जेजूची रावतलें, हांव मागणें कोत्तेलें. करच्या फाराक मागणें करप न्हय, पूण मोगान करप हें चड गरजेचें ताका जावन आसा. ती सांगता हें. आनी एकी कडेन म्हणटा तें कोत्तालें तें हांसत्या तोंडार उदार काळजान करप. कितें वावरप काळांक दिलोलो तो. जायत्यो आहल्यो व्हडल्यो व्हडल्यो वस्तू न्हय. आतां आमच्यो ह्यो सिस्टरी हांगासर आहा त्यो होस्ट कोत्तात, पूण कोत्ता आसतना कितें मोगान कोत्तात. तेंय कोत्ताले. बरें नाहलें तें बोन्यांचें कशें म्हटलें तें आस्मा कशें आहलें ताका, पूण तरी आसतना आतां हो आल्तार आहा बरसो बरो नितळ धरप. तें सगलें धरूंक आहा बरें. हें भक्तीचें काम बरे भाशेन मोगान धरप. तें हांव जेजू खातीर कोत्ता, हांव जेजू खातीर हो म्हजो वावर भेटयता अशें. नाल्यार करच्या काळाक तुमी पळयता जायते पडे साखरेसलें करूंक जाय म्हणून दवरलें. तशें न्हय, तातूंत मोग घालप. हो वावर दिला म्हाका म्हज्या वडिलीन, हो वावर करूंक मोगान करप, जेजूच्या मोगा खातीर करप. ह्यो ल्हान ल्हान वस्तू हें जावंक जाय, मोग घालप. आनी मोगान म्हणटा आसतना मोगाच्या भावांनी म्हणून आमच्या फामिलीनी आमी मोग घालूंक जाय. आनी हें मोग घालीत जाल्यार आनी मोगान करीत जाल्यार आमी म्हणोंक जाता, आमकां कात्रेन म्हणोंक जाता आमकां स्वर्गार राजान आमकां इनाम मेळटलो. आमकां स्वर्गार राजा आमकां थिंगासर सुवात आसतली. आमी भाग्यवंत जावंक पळयतले.
व्हडल्यो व्हडल्यो गोश्टी करपाची गरज ना. आतां आमच्या फॅमिलीनी पळयात जाल्यार नदर मॅरेज जाल्यार आमी एक बापूय आहा, तो आपले फॅमिली खातीर मोगान आपलो वावर करप. जर तर ऑफिसान वयता जाल्यार थिंगासर वेळा वेळार वसोंक जाय न्हय, वसोंक जाय म्हणून आतां गोवमेंटान आसा जाल्यार हांव वयतलो मागीर केन्नाय टायमार ना, मोगान हांव करतलो म्हजो वावर म्हाका दिलोलो आसा, हांव बरे भशेन मोगान करतलो. एक आवय आसा रांदप करता, मोगान करप म्हज्या घोवा खातीर, म्हज्या बायले खातीर, म्हज्या भुरग्यां खातीर हांव वावर करता. मोगान रांदप करप न्हय, बिश्टें रांदप करूंक जाय म्हणून न्हय, मोगान करप. हें मोग घालात. पूण जायते फावटी आमच्या फॅमिलीन जायना. देखून भाग्यवंत ल्हान फूल आमकां सांगतले अशें करा, ल्हान ल्हान वस्तू मोगान करा. हे मोगाच्या भावान भयणीनो, तुमकां आनीक थोड्यो वाटो सांगता हांव कशे तरेन आमी भाग्यवंत जावंक जाय म्हणून. आमकां सगल्यांक भाग्यवंत जावंक आपयलात, वय मू हें गोट मनान धरात, आमकां सगल्यांक भाग्यवंत जावंक आपयलात. आनी आमचो संपलोलो पाप साहेब फ्रांसीस गावदाते एक्झुल्ताते ताचें ताणें एक्झॉटेशन हेतून एके भाशेन सरमाव म्हणूंक जाता, कोंकणी भाशेन म्हणटा जाल्यार तातूंतय आमकां ताणें सांगलां ल्हान ल्हान वस्तूंनी आमी भाग्यवंत जावंक जाता, व्हडलें करपाची गरज ना. आनी तातूंत तो उदाहरण दिता, थोडींच उदाहरणां तुमकां उगडास करता पळय, घोडे तुमी वाचले आसतले, घोड्यांक फादरान तुमकां केन्नाय सरमाव वेळार सांगलां आसतलें. कसलें तें, एक बायल मार्केटीन वेता आनी मार्केटीन थिंगासर गेल्या उपरांत थिंगासर ताका तिची इश्टीण, आदली इश्टीण मेळटा आनी इश्टिणे कडेन उलयता उलयता तिका दिसता कोणाच्यो खबरो सांगप, आनी तिका उगडास येता ना हांवें खबरो सांगप ना, खबरो सांगना, बंद करता. हें जावन आसा भाग्यवंतपण. व्हडलें करपाचें न्हय, आमकां कित्याक संवय जालेली आसा, आमी जायते फावटी खबरो करूं उलोव कोणा कोणाचेच ना ना हांव करची ना. हें भाग्यवंतपण. आनी एक सांगता, मागीर घरा येता ती मार्केटींग केल्या उपरांत आनी तिचो चेडो म्हणटा मामी आय वॉन्ट टू स्पीक टू यू, आय वॉन्ट टू टॉक टू यू, प्लीज सीट. तिका पुरो जालेलें, पूण आपल्या पुता कडेन बसोन ती उलयता, तिका आयकता ताका. हें जावन आसा भाग्यवंतपण. मागीर तिका दिसता मागीर हांव इलें टीव्हीचे कडेन फुड्यान बसोन इलें एंटरटेनमेंट पळयतलें, पूण ना, हांव पवित्र पुस्तक वाचतलें, हांव एक बरो पुस्तक वाचतलें. हें जावन आसा भाग्यवंतपण आमकां. आनी शेकी मागीर ती परतून सांजेर परतून मार्केटीन वेता आनी थिंगासर वयता आसतना थिंगासर एकलो गरीब मनीस मेळटा तिका. त्या गरीब मनशा कडेन ती उलयता, ताचें इसादता, कसो आहाय तूं, कशें चलता तुजें काम. आपलो हुस्को त्या गरीब मनशा सयत दाखयता. मोगाच्या भावांनी भयणीनो, आमचो पाप सायबान फ्रांसिसान हें सांगलेलें, हे तरेन आमी भाग्यवंत जाता. व्हडलें व्हडलें करपाचें न्हय, हांगासर येवन कपेलांनी वो इगोर्जांनी येवन 24 वरां हांगा मागणें करूंक जाय म्हणून भाग्यवंतपण जायना, आमी जळूंक पावना. हें ल्हान वस्तूंनी करूंक जाता. आनी हीच वाट आमकां, ही ल्हान वाट, ही धाकटुली वाट, ही म्हणूंक जाता आत्मीक वाट आमकां भाग्यवंत तेरेस शिकयता. व्हडलें व्हडलें करपाची गरज ना. आमी चिंता फकत तेंच भाग्यवंत जिवी जियत म्हटल्यार आमी चड आनी चड मागण्यान वेळ सारप म्हण. ह्या ल्हान ल्हान वाटे वरवीं आमी भाग्यवंत जावंक जाता. वो आमचो आदल्या पाप सायबान आमकां हें सांगलां. आनी भाग्यवंत तेरुजीय तेंच सांगता. आज जेन्ना आमी तिची 100 वर्सां करता, हेंच घेवन या. आमी समारंभ केले, आमी हांगासर मिसा गायलीं, ह्या मिसांत वांटो घेतले, तितलें पावना. पूण ही तिची धाकटुली वाट, एक ल्हान वाट आमकां बरवसो दिता म्हणूंक जाता. ही स्वर्गार वचून ही वाट, हें घेवन या आमी, वावुरया. आतां आयज आमी सुरू केला आनी मागीर जायते समारंभ आसतले आमच्या मॉनेस्ट्रीनी आनी मागीर जायते कार्यक्रम आनी दवरल्यात. पूण अदीक करून ह्या वर्सा आमी वावुरया तिणें शिकयलेली वाट, ल्हान वाट, ल्हानविकायेची वाट, सादी वाट, कोणाकूय जाता तसली ती वाट. कोणेंच म्हणूंक जायना म्हाका जायना म्हणून, ही ल्हानशी वाट, तीच वाट आमी शिकया. तर मोगाच्या भावांनी भयणीनो, आमकां बापाचो आदार आमी मागुया. ह्या मिसांत आमी वांटो घेता म्हणटा जेजू ह्या आल्तार येतालो, आमी ताच्या लागीं मागुया. आमकांय एक बिस्बेन आमची मोनां उजवाडाय म्हणून ह्यो असली हे तेरेजाची धाकटुली वाट
आमच्या जिवितांत घालूं. इस्कुर्पा आमकां सगळ्यांक ह्या मिसांतल्यान मागुया. सगळीं आमी आतां उबी रावया आनी आमचो भावार्थ उचारुया. म्हणून सत मानता देवाक, सर्वोदेदार बापाक, स्वर्गान पृथ्वीचे आलोचनारा आनी जेजू क्रिस्तास ताच्या सुतार आमच्या सोया, जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेन समलो, आंक वार मारयेत हांग जल्मलो, पोंच पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार सोडलो, जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सर्वोदेदार देव बापाच्या उज्यार बसला. थंय त्या जिवी आनी मेल्ल्यांची मनस बी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचे बोगसणे, कुडीचे जिवणपण. मोगाच्या भाव आनी भयणीनो, ह्या वेळार आमी आमच्या सर्गीच्या उदार काळजाच्या बापा मुखार आमचे थोड्योच गरजो दवरुया. Prayer of the faithful, that Pope Leo XIV, Bishop Philip Neri, Bishop Simeon, and all priests and religious may be inspired by the humility and trust of Saint Therese to guide the Church with compassion and unwavering hope. Let us pray to the Lord. Doyal Baba, तुझ्या भुरग्याची मागणी Doyal Baba, He That political leaders may be guided by wisdom, integrity, and a genuine concern for the common good. Through the intercession of Saint Therese, may they promote peace, justice, and the dignity of every human life. Let us pray to the Lord. Doyal Baba, तुझ्या भुरग्याची मागणी Doyal Baba, ही मागणी That all members of the Carmelite order, friars, cloistered nuns, and secular Carmelites who walk in the footsteps of Saint Therese may continue to draw strength from her little way and remain faithful witnesses to prayer, simplicity, and love at the heart of the Church. Let us pray to the Lord. Doyal Baba, तुझ्या भुरग्याची मागणी Doyal Baba, ही मागणी That the formation houses, schools, and communities in Goa dedicated to Saint Therese may be vibrant centers of faith and mission. Through her intercession, may devotion to the saints inspire generations to live with love, simplicity, and trust in God's providence. Let us pray to the Lord. Doyal Baba, तुझ्या भुरग्याची मागणी Doyal Baba, ही मागणी That the Lord may reward with abundant blessings all the generous benefactors who have supported the repair and upkeep of the clustered Carmelite monastery, and that their kindness
and sacrifice may bear lasting spiritual fruit. Let us pray to the Lord. दयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आहे. दयाल बापा ही मागणी आहे. इलोसो वेळ उगीच रावन आमच्यो दुसऱ्यो खासगी गोरजो आमच्या सर्गींच्या बापा मुखार दवरुया. सर्गींच्या बहुदार उस्क्यान भरलेल्या बापा, तुका आमचो हुस्को आसा. तुका जाय आमी सगळीं तुज्या बरोबर स्वर्गार आसलेलीं. आनी देखून ह्या तेरेजा वरवीं, ह्या भाग्यवंता वरवीं आमकां ही ल्हान वाट तुवें दाखयलाय. जसो तेरेजान तुजोच मोग केलो आनी मोगान आपलो वावर केलो, तशेंच एका भुरग्या परी तुजेरच विस्वासान ती रावली. तशेंच आयच्या दिसा आमी ह्या भगवंतपणाचे 100 वर्सां भरता आसतना आमी हांगा तुका दिनवासतांव. आमच्यानूय तिचेच भाशेन तेच गूण आमच्यान घाल. ही आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. निष्कलंक निर्मळ वेदीचेर आमी घालता. सासणाच्या पवित्र बापा तुका तो समर्पिता. बोधनी आस्त्या Sor Christi loka khati Pritvecha Musha Bahasor Soglacha Tana khati Bodoni Asya Bahasor Sor Christi loka Pritvecha Musha Bahasor Soglacha Tana khati Kaz amche sotvonechi Ubarun bhaktav deva Konvalai tuji आमची सेवा बोधनी आस्त्या भासोर सोर ख्रिस्ती लोका खातीर प्रिद्वेषा मोर्चा भासोर सगळ्याच्या ताना खातीर बोधनी Sor Christi loka khati Pritvecha moksha bahasor Soglacha tana khati. म्हज्या भाव आनी भयणीनो, मोचें आनी तुमचें ह्या आयच्या दिसाचें बलिदान सरपदेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या सभेच्या देवाक मानून घेवं. ओ कोणवड्या बापा, खालते कायेचें विस्वासाचें
आनी मोगाचे सोर मनशांचे सोडवणे पासत तुका समर्पिल्ले बागयोन तेरेजाचे त्यागी जिवीत तुका मानता तसलें बलिदान जालें. हेच तिचे सुगूण आमच्या काळजांनी वाडोय म्हूण आमी मागतां आनी आमचें जिवीत ह्या जेजूच्या बलिदानान मनशांचे सोडवणे पासत तुका भेटयता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओयेशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सर्गींच्या राजा खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें त्या भोगतां पासत तुज्या विचित्र मोगाची मांडावळ आमी वाकाणटाव. आपल्या ओरोंबाच्या पवित्रपणांक तूं मनशा कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्याच जिवितांत तूं आमकां चाखूंक दिताय. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Provide, provide, provide. Dolbaranzo sorvesporto. Sorgani samsar volia. Tuja voivovan. Usorgi tuka soy soy. Usorgi बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच खुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो गोड पोरगो तुया Jesu melo, Jesu जीवन जाला, Jesu नव्यान येतलो. Jesu melo, Jesu जीवन जाला, Jesu नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनो जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडूनची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगत सेवतला आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा कृपी तुमी विस्तारले तुजे पोय सोबेचो उगडास कर. लिओ आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोणी बापा, आदार बिस्म सिमाव पिरिफिकासांव आनी सगळे आदनिका वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनो जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. किरीत भाशेन ह्या आमच्या कार्मेलीत कोयतान जायत्यो आमच्यो माद्री भयणी मरून गेल्यात, तांचो आमी उगडास करता. देवान तांकां सासणाचो विसो दिवन सुर्गीचें सूख फावो केल्या पुरो म्हूण आमी मागता. तशेंच मागता ह्या कॉन्वेंटाचे जायते बेनिफॅक्टर्स सोंपून गेल्यात, तांकांय देवान सासणाचो विसो दिवन सुर्गीचें सूख फावो केल्या पुरो म्हूण आमी मागुया. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या सोमेस्तां तुजें पूर जोडीत मुखामोळ पुडेवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची येवेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिचो पोती बागेवन सुसे बागेवन धर्म दिता आनी सोर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पदेदार बापा सर्वननांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. Amen. मोगाच्या भावांनी भयणीनो, आमी सर्गींच्या बापाक आतां उलो मारूंक वेता. आमी सगळीं सर्गींच्या बापाचीं भुरगीं. जशें आमचे जेजूचें ल्हान फूल बापा मुखार खालतेपणान विस्वासपणान वेतालें, तशेंच आमी सगळीं मागुया सर्गींच्या बापा लागीं आमकां हें विस्वासपण फावो कर म्हणून. ह्याच मनान सगळीं एका मनान आनी एका काळजान सर्गींच्या बापाक आतां उलो मारुया म्हणून. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारांत जा. आमचो दिसपतो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां कारणान पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान वत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक नगातुली पोतली आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सुमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय
पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळी संसाराचे आकातेले आमची काकूत कोण आमची काकूत कोण. देवाचे शेळी संसाराचे आकातेले आमची काकूत कोण आमची काकूत कोण. देवाचे शेळी संसाराचे पाकातेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. मोगाच्या भावांनी भयणीनो, वस्त जेजू देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. हे शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, म्हज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. How great and tender is our God, who has smiled on the lowly. Eternally my heart will sing a new canticle of love. Come all who hunger, all who thirst, all who long for fulfillment. The God of mercy waits for you as a mother her child. Oh, come to the living water, fear not your weakness.
with joyful heart I've given all to the mystery of love. In peace I will come before you with empty hands, relying solely on God's merciful love. Through the veil of His appearance, beauty shrouded within tears, bread of sinners I will share, chosen petal everywhere. Ah, my God, I will sing of your love for this one eternal day, for this one eternal today, eternal today. Transformed in love's consuming fire, lifted up in glory, a fragrance filling all the earth, drawing us after her, until in eternity we join in one chorus forever, singing of God's merciful love. Canticle of love, canticle of love, for today I will sing your love. सोमी म्हणटा तुमचें मौन बदल्ल्या बगर आनी तुमी नव्यान धाकटुल्या भुरग्यां वरी जाल्या शिवाय तुमी स्वर्गाराजान भितर सरची नात. प्रार्थुया. प्रेतेच्या बापा, जेजूच्या मासा रोगताच्या जेवणा वरवीं बागयोन तेरेजाच्या काळजा वरी आमची काळजां तुज्या आनी आमच्या भाव भयणीच्या मोगान आनी मोगाच्या उज्यान दिसान दीस ओदीक पेटोय आनी सगळ्या मनशांक तुजी आनी तुवें पाठयलेल्या जेजू क्रिस्ताची वळख दिवंक आमच्या बेसा प्रमाणे वावरूंक नवी उमेद आमकां दी. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. इलोसो वेळ बसात.
देवाचे कृपेन दोलेली सांज आवडता तुमकां सगल्यांक. A graceful evening to you. देनपारा पासून आमी भिवून आसल्या पावस येतलो काय वारें वादळ मारतलें कितें करतलें काय म्हूण देवाक आर्गां दिता आमी. Everything went on well by God's grace. We could have this beautiful, wonderful celebration. Thank God for all that He has given to us. माद्रींच्या नांवान खेरीत भाशेन वडिलाच्या नांवान हांव तुमकां देव बरें करूं म्हूण सोदतां. Few words of gratitude. चड वेळ घेवचो ना. First and foremost, I'd like to thank Cardinal Philip Neri Ferrao, Bishop Simeon, for all the favors they have been showering on this convent. They've been very, very generous in word and deed. They've been very, very kind to the sisters. And I'd like to put on record all their contribution towards the well-being of this convent. कितें भाशेन देव बरें करूं म्हणटा हांव पाद्रीकाराक. फादर बॉल मॅक्स सांगाना तो आमचो पातकूर आमच्या सांगात आसा. फादर पिटर ताका ट्रान्सफर आहा खंय मागता आमी तेंच्या पासत. जेन्ना आमी येवजिल्ले हो समरोम्स आमी थारायल्ली डेट एकूच उतर म्हटलें पाद्रीकाराक. He never said no. Immediately he said, you can go ahead with it. We thank them for facilitating this celebration. They send messages on the WhatsApp to the parishioners, requesting them and letting them know what we are having here today. A special thank to the Palatine Fathers, the community. Ami Carmelid yeta ani vetao sodu gota miaso nangosor. Ami soire ko shebito sotani by sotao. They are here most of the time serving the sisters spiritually for confessions, for masses, whatever need, emergency. You are the ones, fathers, who are reaching out to them. God bless you for your availability in the service of these our sisters. You have been very, very kind to them, especially in the last few months that they have been undergoing the renovation, keeping the workers there, reaching out to the sisters. God bless you. Thank you, fathers. We have a special word of gratitude to all of you. This celebration is a meeting of hope and love. That was what we celebrate in the life of Saint Therese. We know that last year the sisters had begun the renovation of this convent. And they don't have much savings. So with hope, they started the work, and your love for them met together, and therefore they were able to have the renovation of this convent. For reaching out to them. It's not only about monetary help. तुमचो मागण्याचो सांगात तुम्ही तांकां दिला. आनी जायते फावटी तांकां त्रास जाताना कोश्ट जाताना कितें गरज आसा जाल्यार तुमी तांकां पावतात. Because you are the extended family of this community. So I like to thank every one of you. सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा हांव. कितें भाशेन शेजाऱ्यांक and the benefactors who have gathered here and those who could not make it today. God bless you and your loved ones. I'd like to thank all those who have helped us in today's celebration. Zaita janan tumi amka adhar dila. Whether it's decorations, whether it's arrangements, whether the liturgical animators, we have got this young man here helping us with the transmission of this celebration. Every one of you, you have been very, very generous and kind. God bless you and your loved ones. A special thank you to Father Anthony and Brother Malvino. He Mandavol, Manu Haldizalar, they have put on a lot of their efforts. God bless them with good health and many more years in God's service. I mean, Konanches now, especially Gyongna. If anyone has felt not included in my Thanksgiving, I'd like to include all of you. God bless you and thank you very much. फादरान सगळ्यांक देव बरें करूं म्हटलां. तर आतां आमी देवाचोच आशिर्वाद घेवन आमी घरा वचुया. सगळीं देवाच्या आशिर्वादाक उबी रावात.
सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सरपदेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. बागयोन तेरेजाची धाकटुली वाट आमच्या जिवितांत घालूंक वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. Little blood of Jesus, saint of our own day, lovingly we come to you to learn your little way. Dear Saint Therese, do not turn away. Drop out just a little rose, the rose we need today. Santa Teresina, date voce sucia mogace, o sentita, o sentita, Gasanau duce, Sonsara corpore, I congem agneace, Besagalum voicar, sorgiace, Sonsara corpore, I congem agneace, Besanga